गोयच्या गांवगिऱ्या वाठारांत भाताच्या लुवणेक सुरवात जाल्या। शारीकरणाच्या नादान लोकांनी शेताकडेन पुरायेन आडनदर केल्या। जायते कडेन शेतांनी कॉन्क्रिटीकरण चालू आशिल्लेचें दिसून येता, पूण अजूनय कांय अशे वाठार आसात जंय लोक आपली परंपरा तिगोवन दवरतात। ताळगांव हो असोच एक वाठार जंय लोक अजूनय पारंपारीक पद्दतीन शेतां रोयतात। शेतकारांची भातां पिकयल्यात, देखून आतां जायते कडेन लुवणी चालू आसा। पावस पडून हातातोंडाकडेन आयिल्ल्या पिकाचें लुकसाण जावचें न्हय म्हूण शेतकार कामाक लागल्यात। पळयात वर्षा आश्वेकराचो खासा रिपोर्ट। गोयचो लोक आपली शेत, भाट, जमीन हांगाच दवरून खंय तरी भायर कामाक वचपाक लागला। तेचें कारण म्हटल्यार गोंयान जॉब्स ना, पूण जी शेतां भाटां हांगासर दवरून लँड ग्रॅबिंग हो प्रकार गोंयान घडपाक लागला, जाल्यार हाचे खातीर कोणाची जमीन कोणूय हडपूय करपाक लागल्यात। पूण दुसरे वटेन तालिगांव ह्या वाठारांत लोक सारके व्हडा उमेदीन आपली शेती भाट करतात। आनी तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळोवपाकूच शकता, लोकांचें अशें म्हणणें आसा की आमी ही शेती टिकोवपा खातीर शेती करत उरतले। आनी आमचे वांगडा एक 80 वर्साचो शेतकारी उलयला, तेंचें म्हणणें अशें आसा की आमी ही गेली 150 वर्सां सावन ही शेती आसा ती करत आसा आनी फुडें सुद्दां करत रावतले। म्हाका जालें 80 वर्सां त्या आदीं तेन्ना कितले तेंप सगळे तेन्ना रोयताले शेतांत आमी न्हू। हय, कितले वर्सां जालीं खंय सोडूय पडटा बुडटा न्हू सगळें। हय, सगळ्यांक पिड्यार पयलीं उदक येता चड। आतां शेतां पुरयल्या सगळीं न्हू आनी उदक बागता। हें वयतालें आतां म्हणजे रस्त्यार आतां उदक सगळें उदक भायर वचना, कशें जातालें। रोड गेलो ह्या वाटेन आनी कितें आतां पावसान आमचें पिड्यार जालें। पावसान पिड्यार जालें आमी थोडी दीस जावपाक कामेऱ्या येयल्या 2 दीस लागता। हय, ना जाल्यार एकल्याकूच 4 दीस लागतले। मागीर वत जाय, वारो जावो, हें आमचें हातींतलें काम न्हू। वारो येवंक जावो, वत येवंक जाय, जाल्यार जालें। कामेऱ्यांक हाडल्यार 400 रुपया हारीक करूंक जाय। पूण आतां लोक जाणटे जाल्यार येवंक सोदिना, कितें अशें मेवल्यार हाडटा। गोंयकार खंय तरी गव्हर्मेंट जॉबा फाटल्यान धांवत आसा आनी अशें न करता गोंयकारांनी शेती, भाट, बाग, फळांची बाग अशी करून खंय तरी आपलें भविश्य फुडें व्हरूंक शकता, ही शक्यताय आसा। आनी सरकार तर स्वयंपूर्ण भारत करपाचे वाटेक लागलेलोच आसा, जाल्यार गोंयकारांनी सुद्दां सरकाराक साथ दिवची आनी शेती, भात, भाजी पालो विकून आपले मुखार व्हरची आनी गोंयकारांनी गोंयकारपण टिकोवपा खातीर हें करपाची गरज आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान वर्षा आश्वेकर।